आमी कित्याक धरलेली ती एकदांच करपाक, कित्याक ती 5-5 लाखाची पयलीं सांगलें आमकां सरान 5-5 लाखाची करुया म्हणून. मागीर म्हणलो सर एकदांच आमी फूल घेवया, कित्याक मागीर थोडे लोक हेजेर बेजार तेजेर बेजार आपल्याचेंच केलें तेजेंच केलें म्हणून तेका लागून सरान सांगलें कंप्लीट करता म्हणून. सो तेका लागून चडशे बेनिफिट्स हांवें हाडलेले ते कंप्लीट जावनी म्हणून. सो आतां आहा पळय ते सरान तें उतर सांगलां तें करपाचें, कित्याक तेणें आतां तेंच्याशी उलयलां ते प्रमाणे तेणें सांगलां आमी ते एकदांच एस्टिमेट करून की GST वाडला म्हणजे आतां री एस्टिमेट एंड देन वील गो फॉर द टेंडर म्हणून. सो हें सरान आमचें इतलें तें उरलेलें तें काम केलां म्हणून आमी चड हॅपी. शेतकार आमचे खूब त्रास जातले, हो सगळो भरलेलो आहा. ती दोनूय वाटेन जरा रिटर्निंग वॉल बांदपाक फॉलोअप करून तेणें काम केल्लें आहा. तेजें इनोवेशन आयज जय सराच्या हेल्पान ते सुरवात केल्ली आहा, पांया जाल्ली आहा. ह्या फुडें उरलेलीं कामां आहा ती आमी तेंचे कडेन करून घेतले आनी ते करतले असो आमकां विश्वास आहा. पालेकर वॉर्ड नंबर 1चे पंच मेंबर. सरान आमकां प्रॉमीस केल्लें आहा सगळे वॉर्डाची कामां करतले म्हणून. सद्या बारोस वाडो आनी मड्डार आनी बेला विस्ता हॉट मिक्सिंग जाल्लें आसा आनी अशेंच ते सगळीं कामां करतले अशें हांव सराचे आभार मानता आनी ते करतले म्हणून कामां सगळीं. सरान हें काम केलें म्हणून आनी तशेंच तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव समजता तो सर आमचो उरल्या ती कामां करतले, आमची शेताची वावरी आहा ती करतलो आनी सगळीं कामां तो बरे भाशेन करतलो म्हणून हांव ताका आयज चड आर्गां दिता आनी आमचो चड आभार जाता. आयज आमी सांगोळडा वॉर्ड नंबर 7 वॉर्ड मोरोड हांगासर आसा आनीक हांगासर एक लोकांक प्रॉमीस केलेलो हो व्हाळ तेंचो आसा पळय तो फूल सिल्ड जाल्लो आसा, भरलेलो आसा व्हाळ. आनी हो व्हाळ आदी बिफोर माय टेन्युअर आमचो जो वॉर्ड मेंबर आसलो मॅडम विल्मा हेज्या विल्माच्या टायमार हो वॉर्ड हो नाला पास जालोलो, पूण ओन्ली 5 lakhs तेजें कोटेशन तेन्ना आसलेलें आनी 5 lakhsan तो सर्टन एरियाज जातालो. तेन्ना तेका आयलासर म्हणलें की एलॉंग वीथ दॅट वी वील गेट द अदर एरिया ऑल्सो एप्रूव्ड, ज्याच्या कारणान लोकांक दिसपाक नाका की फकत सर्टन एरियाच काम केला म्हणून. सो एंटायर नाला वील बी डिसिल्टेड आनी प्रोटेक्शन वॉल तेका बांदून हो नाला बरो लोकांक जाय पळय तसो करून दिवपाचें आमचें जें उतर आहा तें आयज म्हाका दिसता आयज पूर्णत्वाक येता, सक्सेस जाता. सो टुडे इज द कमेन्समेंट ऑफ दीस पर्टिक्युलर वर्क. तशेंच म्हाका एश्योर करपाक दिसता की वीथ रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल नालाज आमी वी हॅव मूव्ड अ नोट टू द ऑनरेबल मिनिस्टर WRD आनी WRDचे डिपार्टमेंटाचे जे AE आनी JE आसा हेंचे कडेन हो नोट गेल्लो आसा. आनी ऑल द नालाज इन द फिल्ड्स ऑर द स्टॉर्म ड्रेन्स जे दोंगरा वयल्यान व्हाळ व्हांवता एंटायर सांगोळडा हे सगळे व्हाळ आनी सगळे नाला सगळ्यो ड्रेन्स आमी काम करपाची येवजिल्ले आसा. नॉट ओन्ली इन सांगोळडा बट इन ऑल अदर 5 पंचायत्स. टोटल आयज हांव वेन आय सेट विथ ऑल द एस्टिमेट्स द टोटल सायज एंड द टोटल वॉल्यूम जो आमचो आहा इन टर्म्स ऑफ मनी इज क्रॉसिंग मोर देन 500 crores. So this is a record work which is happening all over Goa. तुमी पळयशात सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन इतलें काम जाता. I thank the Honorable Chief Minister, I thank all the ministers, PWD, WRD and rest all the ministers for helping me, the electricity minister.